मटक्याचे केशींत एसआयटीचो मुखेली म्हूण रिटायर्ड जुईज अविनाश लवंदेक कायमचो नेमपा विशीं 2 सप्तकां भितर कितें तें सांगात म्हूण हायकोर्टान सरकाराक मंगळारा सांगलें खरें, मात मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण लवंदेन एसआयटीच सोडल्या। जस्टिस लवंदेक गरज पडटा तेन्ना एसआयटीक मार्गदर्शन करूंक आनी सल्लो दिवंक नेमला म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगिल्लें। मटक्याची पाळां म्हूण उस्तपुल्ली कडेक सरकाराची एसआयटीच जाग्यार पडना। मटक्याचे केशीत सरकार सध्या हायकोर्टा मुखार एक आडक्याची घोडकी करीत आसा। मटक्यावेली एसआयटीच सारकी तडीक लावंक सरकाराक जमना। मटक्याचे केशीत एसआयटीक मार्गदर्शन करपाक मुखेली म्हूण सरकारान रिटायर्ड हायकोर्ट जज जस्टिस अविनाश लवंदेची नेमणूक केल्ली। फकत गरज पडटा तेन्ना ताचो सल्लो घेतले म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगिल्ले। हाचे वेल्यान कोर्टान मंगळारा सरकाराचेर बडी मारली। हे पयलीं फिर्यादी काशीनाथ शेटयेन अशे तरेच्या नेमणुकेचेर हरकत घेतिल्ली। मटक्याचे केशीत नेमिल्ल्या एसआयटीचो मुखेली म्हूण जस्टिस लवंदेक कायमचो नेमचो म्हूण ताणें मागिल्ले। सरकारान हे विशीं विचार करचो म्हूण सांगून कोर्टान केस सरकाराचे जापेक 18 डिसेंबराक दवरल्या। मटक्याचे एसआयटीर एसपी बोसेट सिल्वा, पीआय कृष्णा सिनारी आनी 2 कॉन्स्टेबलाक घाल्यात। पीआय कृष्णा सध्या कुडचड्यार ट्रॅफिक पीआय म्हूण आसता। इतले मजगती एसआयटीचो मुखेली म्हूण रिटायर्ड जुईज अविनाश लवंदेक कायमचो नेमपा विशीं 2 सप्तकां भितर कितें तें सांगात म्हूण हायकोर्टान सरकाराक मंगळारा सांगलें खरें, मात सांजे उसरा मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण लवंदेन एसआयटीच सोडल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। कोलवाळे थिवी शिमेवेलो शिवकालीन किल्लो निमाणें नितळ केलो, मात किल्ल्याची दशा सुदारपा खातीर पुरातत्व खात्यान फुडाकार घेवचो म्हूण थळावे आनी कोलवाळचे पंच मागतात। जाता तितले बेगीन किल्लो सारको करून जाग्यार घालचो म्हूण लोक मागता। प्रुडंटान ह्या किल्ल्याची दशा दाखयल्ल्यान सध्या किल्ल्याची तात्पुरती साफसफाई जाल्या। शिवाजी गोंयांत येवन गेलो ताची गोंयांत सध्या 350 वर्सां मनयतात। आणि थिवी शिमेवेल्या शिवकालीन किल्ल्याची ही दशा। प्रुडंटान किल्ल्याच्या दशेचो रिपोर्ट केल्या उपरांत पुरातत्व खात्यान कोलवाळच्या किल्ल्याची साफसफाई हातात घेतली। पळयात ही 2 चित्रां। प्रुडंटान रिपोर्ट दाखोवचे पयलींचो किल्लो आनी आतांचो। फाटल्या दिसांनी एक शिवाजीची मिरवणूक जाली, जे 350 वर्सां जाली शिवाजी, त्या निमित्तान एक मिरवणूक जाल्ली साखळे पर्यंत। ते मिरवणुकेक आमी आसले। आमच्या एक भागान जी कोलवाळची भाग आहा, रेवाड्याचो भाग आनी थिवीचो भाग, हेच्या मदीं एक किल्लो येता। ते किल्ल्याचे आमी तेंचे कडेन मानलेले की नितळसाण करची म्हणून। आयज तेंच्यांनी नितळसाण केलेली आनी आमी सगळ्या कोलवाळकाराच्या वतीन जी प्रुडंट मिडिया आहा हेणी आमचो आवाज हो सरकारा पर्यंत पावल्लो आहा आनी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाची दखल घेवन तेजे नितळसाण केलेले आहा। आनी तेन्ना ती दुर्दशा अशी जाल्ली ते किल्ल्याची, पण दूख भोगताले। आनी जशें आमी ती किल्ल्याची आमच्या प्रुडंट मिडिया कडेन आमी डिस्कस केलें आनी तेणी आमची वयर मेरेन ही पावयली मॅसेज। आनी तेन्ना दुसरे दिसाच्यान किल्ल्याची आतां अशीच चकमकता किल्लो की दिसता बाबा हांगा किल्लो आसा म्हणून। आनी म्हाका उमेद वागता की आमचे रोखडेच ट्युरिजमा कडेन पावले आनी तो किल्लो बेगीतले बेगीन साफ केलो। किल्लो नितळ केलो म्हूण जायना, ताचे मेंटेनन्स आनी रिनोवेशन करून तो जाग्यार घालचो म्हूण लोक मागतात। सरकार कडेन रिक्वेस्ट करता, हांगा शिवाजी येवन रावन गेल्लो, संभाजी येवन रावन गेल्लो, तेजें अस्तित्व हांगा दवरचें आनी तो बेगीतले बेगीन रिपेर करचो आनी तेजी देखरेख करची अशें सरकारा कडेन मागता। आनी सरकारान बेगीतले बेगीन आतां लक्ष दिलां तशें लक्ष दिवचें। पूण हांव मागता की सरकारान हेजें रेन्युवेशनूय करचें आनी बरो ही आयडेंटिटी एक आमची जी आहा ही दवरपाची गरज आहा। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते। नागवा कस्टल वाड्यार पोलीस हावसिंग कॉलनीत उदकाच्यो कटकटी चालूच। नुवेचो आमदार बाबाशानान थंय पावर पंप आनी पायपलायन बसोवन दिल्ल्यान कांय प्रमाणात उदकाचो प्रस्न सुटला। आतां सकयलें उदक बंद केल्यार दोंगरावेले कॉलनीत उदक चडटा। उदकाचो प्रस्न पुराय तडीक लावंक खंय दीस वतले। नागवा कस्टल वाड्यावेलो पोलीस हावसिंग कॉलनीत उदकाची मारामारी सदाचीच। दोंगरा मेरेन कॉलनीत तेकिल्ल्यान वयर रावपी लोकांक उदक चडना। ताका लागून नुवेच्या आमदारान थंय पीडब्ल्यूडी कडच्यान पावर पंप आनी पायपलायन बसोवन घेतल्या। आता वेल्या लोकांक उदकाचो प्रेशर पावता, मात सकयल्या लोकांची लायन बंद केल्यार पंप नाल्यार तुमकां उदका खूप प्रॉब्लेम म्हणजे 8 दीस उदकच आसना सारकें। आनी आतां पंप स्टार्ट केल्यार तुमकां उदक येता पावता।
आसता म्हणजे ते उदक आसपाक पाहिजे त्यांच्यानी सोडूंक जाय उदक आनी तेन्ना हिंगा हे पंप स्टार्ट केल्ल्याक आतां 1.5 म्हयनो जालो तांकां उदक मेळटा केन्ना उदक 12:30 स्टार्ट मारल्यारच 1-2 वरां मारल्यार तांकां वयर उदक चडटा पूण तेमी सपोज 9 स्टार्ट मारलें सकले लोकांक उदक मेळना सकले लायनीक अजिबात उदक मेळना आनी तेमी सपोज 12:30 ते 2:30 म्हळ्यार मारलें तातूंत 3 म्हळ्यार मारलें जाल्यार सकल लोकांक प्रॉब्लेम व्हडलो ना आनी तेमी फाटीं आमकां सांगलें PWD तो तेमी एक सिवील कॉन्ट्रॅक्टर सांगतालो एक मनीस दवरलो म्हणून आतां तो मनीसय बी ते उदक सोडूं येना आमचोच कॉलनीचो एक मनीस तो मारुती म्हणून प्लॉट ओनर तो येता आनी 9:30 स्टार्ट मारता सो तो जो पंप आमकां दिल्ल्या कारणान थँक्यू व्हेरी मच आनी तशेंच तो फुडें बऱ्या तरेन चलोनी आनी आमकां अशेंच उदक मेळचें सो थँक्यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी मेंबर्स एंड दी रेजिडेंट उदकाचो प्रस्न पुराय तडीक लायता म्हणल्यार खंय दीस वतले उदका प्रॉब्लेम सॉल्व जातले म्हळ्यार मातशें टायम दिवचो पडटलो कित्याक वयर हिंगा स्पेसीन घर आहाय सगळे एक लेवलान नाय सकला आहाय वयर 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 सारकी थंय टेम्पलाक म्हळ्यार चड वयर आहाय हिंगा वयर उदक सोड जायत सकयल लोकांक मातशें प्रॉब्लेम जाता म्हळ्यार तें आतां आमी इंजिनियराक उलयले आनीक टायम दिवपा उदक तें सोडट्या जाणां प्रुडंटा खातीर सावियो डायस घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक